कळंगूटचो आमदार मायकलाचेर आरोप सिद्ध जाल्यार कारवाय जातली म्हूण बीजेपी उलयल्या। शिंदळकी आनी ड्रग्साच्या धंद्याक लागून तरणाट्यांची वाट लागता म्हूण मायकल उलयता। बीजेपी म्हणटा उपासाक बसचे पयलीं ताणें मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें। काँग्रेस म्हणटा डान्स बाराचें उक्तावण करपीच आतां डान्स बारां मोडटात। पीडीएचें अध्यक्षपद वचपाचो भंय आशिल्ल्यान खंय मायकल डान्स बाराचो इश्यू करता। कळंगुटेंत 4 डान्स बार मोडले म्हूण मायकलाचेर आरोप आसा। We don't support this action of his. No, that action whatever we taken, the party will take. But we don't support, and we don't like what he did. So now you are telling me that he is sitting a hunger strike. It is unwarranted because we have a chief minister who has already told that he will take the necessary action after ascertaining the truth. So he should have faith in the chief minister. So it's unwarranted. उत्तर गोय पीडीएचें अध्यक्षपद वचपाचो भंय आशिल्ल्यान खंय मायकल डान्स बार आड आवाज काडटा। There are 3 dance bars or spas in Kalangut which have been inaugurated by Michael Lobo. That is also been protected by Michael Lobo. The local people, they had to go there and fight it out because that day itself they caught so many girls. Now when you inaugurate this type of places, what is the hunger strike today for? I have come to know that he has been asked to resign as the North Goa chairman of the North Goa Planning and Development Authority because of complaints of irregularities in that. He is also on his way out of the party along with some other people who want to form a third front, fourth front, whatever fronts are coming up along with the tsunamis. So he is trying to play the victim now, saying that because I fought for the people, I am being thrown out or my PDA is to be taken away. कळंगुटे शिंदळकी ड्रग्साचो धंदो आनी बेकायदेशीर धंद्याआड आवाज काडपाक म्हूण मायकल उपासाक बसला। शिंदळकी ड्रग्सा आड पुलीस कांयच करिनात म्हूण मायकलान निशेध केलो। कळंगुटेत 4 शेक मोडले म्हूण मायकलाचेर एफआयआर घाला। लोकांनी मोडले, एफआयआर म्हाजेर घाल्ला। एज अ पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह इट इज माय जॉब टू गो and stand over there and control the crowd. I was controlling my crowd. They went out of control because police was not taking action. 4 dance bars were demolished. They were illegally built, but they were demolished. तर ते एफआयआर म्हाजेर घातलेले। सो हांव कोणाशी झगडों, हांव एकटो झगडटा। चीफ मिनिस्टरान सांगला म्हाका आतां एश्युरन्स दिला की ही वील हेल्प मी। भायले लोक नाका आशिल्ले धंदे करतात, बेकायदेशीर गजाली चलूंक दिवचे ना म्हूण मायकल उलयता। ड्रग्स आनी शिंदळकी खंय बरीच वाडल्या। आउटसाइड गोवाचे लोक हिंगा येवन बिझनेस लीगल करतात, ते आर वेलकम। हुएवर इज डुईंग इलिगल बिझनेस नॉन गोवन्स वील बी शोन देअर वे बॅक। हांव गोंयकारा कडेन अपील करता, जे कोण इलिगल बिझनेस भायले लोक करता तांकां परत तेंच्या गांवांक धाडपाची गरज आसा। इलिगल बिझनेसीस, पीपल हू आर डुईंग प्रोस्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ मसाज पार्लर्स, डान्स बार्स, जे ड्रग्स विकता मोठ्या प्रमाणात फॉरेनर, मोठ्या प्रमाणात आमच्या लोकलांक दिता। आयजीपीन ह्या प्रकरणाचो रिपोर्ट गृहमंत्री पार्सेकाराक दिला, मात कळंगूटचो आमदार मायकलाचो तातूंत हात आसा काय ना हाचे विशीं रिपोर्टान कांयच स्पश्ट केल्लें ना। आयजीपीन फक्त घडणुकेचो सविस्तर घटनाक्रम दिला। डान्स बार मायकलान मोडल्यात काय ना ताचेर आयजीपी स्पश्ट कांयच उलयना। चवकशेक खंय कितलेय दीस लागू येतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सांताक्रूजचो आमदार बाबुशाक निमणे काँग्रेसींतल्यान खरोच काडटात काय ना ते अजून लेखी कांयच ना। बाबुशाक काँग्रेसींतल्यान काडून उडोवपाचो थाराव घेवन 6 दीस जाले तरी काँग्रेसीच्या हायकमांडान अजून त्या थारावाचेर कांयच निर्णय दिल्लो ना। पणजे पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसचे उमेदवारा आड काम केलें म्हूण बाबुशाक पक्षांतल्यान भायर मारपाचो थाराव प्रदेश काँग्रेसीन घेतिल्लो। प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन म्हणटा बाबुशाचेर कारवाय जातलीच। सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरातान पणजे वेंचणुकेंत काँग्रेस उमेदवारा आड काम केल्ल्यान ताका पक्षांतल्यान भायर मारपाचो निर्णय गोंय प्रदेश काँग्रेसीन 6 दिसां फाटीं घेतिल्लो। हो थाराव दिल्लीक धाडल्यार 6 दीस जाले, मात अजून मेरेन कांयच निर्णय जावंक ना। बाबुशाचेर कारवाय जातलीच अशें प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरो म्हणटा। Of course it will come. Just 2 days passed here. We have to follow the constitution. Decision is decision. Decision of executive committee cannot be changed. I don't decide alone. The decision of the executive committee is final. So whatever decision is taken, that will be implemented. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपाक आयटक ट्रेड युनियन आनी कामगारांक घेवन बिरेस्तारा जेल भरो आंदोलन करतले। कामगार कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो फाटीं घेवच्यो, ते शिवाय कॉन्त्रात पद्दत रद्द करपा सारकेल्यो मागण्यो संघटना करता।
कामगार पणजे सकाळी कदंब बस स्टँडा लागसार जमतले, उपरांत आझाद मैदानार भौशीक सभा जातली आनी ते उपरांत जेल भरो करतले. सकाळी 9:30 वाजता सगळे खूबशा संख्यांनी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या बावट्या खाला गोंया प्रदेशांत कामगार संघटीत आसात ते त्या दिसा जेल भरो कार्यक्रमान भाग घेतले. सत्याग्रह ह्या सत्याग्रह मुवमेंटाची गरज पडला कारण गेल्या सरकारान UPA सरकारान ज्यो कामगार विरोधी मांडावळ दवरल्यो त्योच मांडावळ्यो NDA सरकार वेगान फुडें व्हरता. इतले मजगती ZP वेंचणूक पक्ष पावण्यार करपाक कम्युनिस्ट पार्टीन हरकत घेतल्या. वेंचणुकेन देंवपाचेय ताणें अजून थारायल्लें ना. We do not believe that first and foremost the grassroots organizations like Panchayat, Jilla Parishad should be party based. That is something which is abhorrent to the idea of Gram Raj. We have not yet taken a decision. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेऊया एक विराम.